नमस्कार गोमंतक टीव्हीची तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। चवथीच्या आदले दिसा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत जाल्ले हरतालिका पूजन धार्मीक विधी सयत सवाशीण बायलांनी हरतालिका पूजन मनयले उत्सवात। पिळण्या सांड चलयेचो विनयभंग केल्ल्या प्रकरणात दुबाविताक सुनायल्या 14 दिसांची न्यायालयान बंदखण दुबावितान केल्ली चलयेची छळणूक फुडलो तपास सुरू। चवथ लागीं पाविल्ली आसतनाच मडगांवां एक जाल्या वारकात चोरांनी फोडली 5 दुकानां फारायली सुमार 2.5 लाखांची रोख रक्कम आनी किमती सामान पुलीस कागाळ नोंद फुडलो तपास सुरू। इटल्या वाठारांतल्या शेतांनी घाणयारे उदक सोडटना टँकराक चल्लो रंगे हात थळाव्यांनी केली ड्रायव्हर आड पुलिशेत कागाळ फुडलो तपास सुरू। हणजूणच्या देऊळवाडा शापोरा वाठारांत उदकाची पुरवण जायनाशिल्ल्या लोकांक जातात बरे त्रास पिवपा खातीर तरी उदकाची बेगोबेग करची पुरवण थळाव्यांची मागणी। आणि चवथीच्या तोंडार भाजी म्हारग जाल्ल्यान लोकांमदी हुस्को पावसात भाज्यांच्या पिकांचेर परिणाम जाल्ल्यान जाल्यार दरवाड सांगतात विक्रेते। आता खबरो विस्तारान चवथ लागीं पाविल्ली आसतना बिरेस्तार राती मडगांव एक जाल्या वारका 5 दुकानां फोडली सुमार 2.5 लाखांची रोख रक्कम आनी किमती सामान फारायलें पुलीस कागाळ नोंद जाल्या फुडलो तपास सुरू आसा। दक्षिण गोंयांत सध्या चोरयांचे सत्र सुरूच आसा। चवथ लागीं पाविल्ली आसतना बिरेस्तारा मध्यान राती चोरांनी धुमाकूळ घातलो। वारका वाठारांतली 5 दुकानां चोरांनी फोडली। अपोलो फार्मासी वाईन शॉप आनी हेर दुकानांतले मेळून सुमार 2.5 लाख रुपया फारायले। पुलिसांनी राती वेळार गस्त वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केली। दुकान फोडली। अरे म्हाका सकाळी 6:30 फोन येयलो ते मुगे शॉपवाले हेणे की आपल्या शटर मातशें ओपन जालें म्हणून मागीर हांव येतरी सायडीन फर्मास आहा तेजें शटर वयर सोलो आहलें मागीर खबर येयली सोलोनान आमगे 5 फोन केलो म्हाका अपोलो फार्मासीचें शटर ओपन आहा म्हणून मागीर तेदो म्हणल्यार पुलीस येयले मागीर कोण येयलो हातराडे वायन स्टोर ओपन केलो म्हणून सो सगळीं मुगीत 5 शटरां बारक्यां केले सो मातशें लोकांनी मातशें सुरूड रावचें आनी कितें आहा जाल्यार मातशें पुलिसांनी पेट्रोलिंगा लागून एकूच म्हणून कितें पयशे बी चड वयले पयशे हे शॉपा वालेले 1,25,000 दुसरें आयक ते भाशेन अपोलो 47,000 कितें म्हूण आनी ते वायन स्टोर जाल्यार कितें वायन सोर कितें वयलें म्हूण इतली खबर जाणटे प्रमाणे हांव आरके बूक शॉप उलयतां म्हगे राती शॉपाचें चोरी जालें कित्याक आमी दीस भर काम करता आनी राती हांव एक जोडो ते दोन वयता दोन गेलो कडेन सकाळीं हांवें चेक जाल्यार म्हजे शटर हाफ आसलो सारकें ओपन जालें सगळें मुगे मानांगे पेमेंट बी काण दवरलेले आज ते घरचा वचपा आसलेले तेंगे पेमेंट दवरलो हांवें काण अशें करून ते पेमेंट आख्खो वयलो आहा आतां आमी कितें करपाचें कितलो आसलो मुगे 125 पेमेंट आसलो आनी शॉप फोडले हांगा आनी ती फार्मासी एक फोडो आहा थिंग हातराडे 2 फोडो आहा थिंग वायन शॉप एक फोडो आहा ते सकाळीं पुलिसां आपयला तेणी इन्क्वायरी पण केले वयता सगळो पुलीस स्टेशनाक ते हे करपा रिपोर्ट दिवपाक जालें आमी नांव कितें तुगें नांव मंजुनाथ तशेंच मडगांवचे पंजाबी स्वीट मार्ट फोडून भितरली 5,000ची रोख रक्कम आणि मिठाईची बॉक्सां फारायली।
हे चोरयेविशीं दुकानदारियान पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. 3-3:30 बजे हुआ। 3:30 क्या लेके गए जैसे इधर से कुछ कैश था अंदर, कितना था कैश? कैश मतलब 5-6 हज़ार रुपये रहा होगा। हाँ, वो कैश वगैरह कुछ लस्सी वगैरह अपना जैसे निकाल के लेकर गए। इतना ही लेके गए। तुमको कब मालूम पड़ेगा? हमको करीबन 5 बजे पता चला, जब हमारी गाड़ी आई थी हाँ, ड्राइवर हमको फ़ोन किया, उसके बाद हमको जानकारी हुई इसकी। हम लोग यहाँ आए, देखा शटर ओपन था, पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस कंप्लेंट किया। IR किया, वो लोग भी आके चेक किए, उन्होंने दोबारा चेक किए। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम सुधीर सिंह है। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकार. किटल्या वाठारांतल्या शेतांनी घाणयारे उदक सोडटना एका टँकराक थळाव्यांनी रंगी हात धरलो. थळाव्यांनी हे विशीं पुलिशेन टँकराच्या ड्रायव्हरा आड कागाळ नोंद केल्या. घाणयारे उदक शेतांत सोडिल्ल्यान वाठारांत घाण वास मारतात. तशेंच लोकांक साथीची दुयेंसांय लेगीत जावपाची शक्यताय आसा म्हणून थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. ताका लागून पुलिसांनी संबंदीत टँकराच्या ड्रायव्हराचेर कारवाय करची अशी मागणी केल्या. काल हे प्रकरण परतें घडलें की राजेश जाधवान परतो थंय सगळे टँकर हाडलो आनी सगळे लोक एकठांय जाले आनी ताका सांगलें की बाबा तुजो टँकर हांगा आनी येवंक पावना. तशेंच आमी पुलिसांकूय आपयलें. पुलिसांनीय ताका सांगलें की जर तर तूं टँकर घेतलाय जाल्यार तेची पार्किंगाची वेवस्था तुवें करूंक जाय. आनी काल जेन्ना आमी थंय गेले तेन्ना आमी पळयलें की ज्या जाग्यार तो सिवेज सोडटालो थंय टायराचे मार्क आहले. म्हणजे तेणी रातीक 2 फावटी तो खंय सकयल गेलो, रातीक तेणी सिवेज सोडले आसतले तर ती उदकान कळनासली. म्हटल्यार आतां आमी कशें आसा, आतां आमी पुलिसांक एप्लिकेशन केलां. तशेंच कोमुनिदादीकूय आमी रिटर्न सांगला शेनवारा तेंची कोमुनिदाद तांकां शेनवारा आमी दितले. आनी तशेंच कलेक्टराकूय केलां की हे जे राजेश जाधव आसा तेजेर आदले जे फोटोज आनी व्हिडियोज आसा त्याच्या आदाराचेर तेचेर एक्शन घेवची आनी हेच्या फुडें त्याचो टँकर थंय येवचो न्हू. कित्याक थंय आसा थंय जो जागो आसा थंयसर सायडीक एक देवाचो खुरीस आसा. तशेंच आमची थंय एक आदली बांय आसा आनी ते सायडीक आमची मानस आसा, तेचेर लोक नुस्तें धरूंक वयता हें. आनी फुडल्या वटेन आमची मुसुंडी आसा. सो खंय तरी हें इतकें सगळें आसतना अशें करप सारकें न्हू. आनी कशें आसा पळय, तो गांवचोच मनीस 6 म्हयने जाले थंय तो गाडी थेयतालो. लोकांक ऑब्जेक्शन नासलें. बट लोकांक आतां कितें आसा, आतां तेचो भंय दिसता कित्याक हो तर गाडी तर परती व्हरात आनी हे नाकाल्ले सिवेजीचे तो सोडीत रावतलो. कित्याक एकदां मनीस केल्लो तो परतो हें करता. सो आमी सगळ्या डिपार्टमेंटान कन्सर्न लेटरां केल्लीं आसा की हेच्या फुडें हेची सिवेज हांगा येवची न्हू. तशेंच आतां एक एप्लिकेशन गांवचे लोक सगळे मेळून करपाचें आसा, ते लोकल MLAकूय वयतले. हेचेर सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय आनी हेच्या फुडें तेची गाडी थंय दिसपाची ना. आनी अशें करून हे सगळी नाकाल्ली घाण आनी प्रकल्प तो जो करता पळय ते सगळे बंद जावचे. अणजूणच्या देऊळवाडो शापोरा वाठारांत फाटल्या एका म्हयन्यासावन उदकाची पुरवण जायनाशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास जातात. ह्या वाठारांत 15 परस चड घरांनी उदकाची पुरवण जायना. थळाव्यांनी उदका खात्या कडेन तशेंच थळावे आमदारा कडेन कागाळ करून लेगीत हो प्रश्न सुटावो जावंक ना. आतां चवथीचो उत्सव आशिल्ल्यान पिवपा खातीर तरी उदकाची बेगोबेग पुरवण करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
आमकां उणें पुणें 30 दीस जाले उदक ना. त्या खातीर आमी खुबशे जाणांक फोन केलो डिपार्टमेंटाच्या. मॅडमी कडेन गेली आमी, घरा गेली मॅडमी कडेन. सो मॅडमीन आमकां आश्वासन दिलें की आमकां उदक येतलें म्हणून. आनी सगळ्यांक फोन मारून सांगलो की आमकां उदक धाडा म्हणून. तरी सुद्दां आमकां तें उदक येवंकूच ना. म्हणून आमी सगळीं मेळोन ऑफिसान गेली मॅडमीच्या. ऑफिसान गेली तेन्ना डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या मनशांक तिणी आपयलें. सगळ्यांच्या फुड्यान तांकां रिक्वेस्ट केली, तांकां सांगलें. तरी सुद्दां तेंच्यांनी मॅडमीच्या उतराक मान दिवना. आनी आज ताका ती फावट सुद्दां आमची फुकट गेली की आज ताका आमकां उदक येवंक ना, एक थेंब भर येवंक ना. सो कितें करता आमी जेन्ना फोन मारलो काय ना, लायटी बी बंद करतात. लोकांची मोटर बंद केल्या उपरांत सकयल जो देवतेक घरां आसा तांकां मातशें उदक येता. तेंचे व्हिडिओ काडटात आनी मॅडमीक व्हरून दाखयतात आनी डिपार्टमेंटाच्या लोकांक दाखयतात आनी तांकां उदक येता म्हणटा. पूण वयल्या घरांक आमच्या एक थेंबो सुद्दां येयना. आमी चॅकूय करिनात. आनी आमी तांकां सांगलें, रिक्वेस्ट केलें ये आनी आमचीय घरां सुद्दां आमचें नळ चॅक करा म्हणून सांगलें. तरी सुद्दां ते कॅर करिना. सो तरी पूण आमी तांकां कितें फोन करून विचारलें आसतना ते आमकां आन्सरां दितात की तुमचो मिटर आतां फाटल्यान आसा तें सगळें फुडल्यान हाडचें पडटलें म्हणटा. आमची 90 जाण आसा. चवथीक आमकां गणपती घरान येतलो तेन्ना आमी उदक खंयचें वापरपाचें. आतां सद्या आमकां एक गरजे पुरतें आमकां हेचें उदक येता, बोरिंगाचें उदक येता, बोरवेलाचें. पण बोरवेलाक फिल्टर बसयल्ल्या कारणान ना बसोवंक त्या कारणान आमकां तें उदक ऑयली कशें येता. तेंच उदीक आमी वापरता आनी पावसाचें उदक आमी धरून आमी आतां खाता. सो देवाकूय आमी तेंच उदक घालपाचें हें आमकां डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी आन्सर दिवपाचें. वॉर्ड क्रमांक 3 बंदीरवाडा 15 दिसां पयलीं एक असोच आमी ल्हानसो व्हिडिओ केल्लो आनी तेन्नाय टँकर हाडलेलो हांवें. तो म्हाज्या वॉर्डाक आसलो, म्हाज्या वाड्यार आसलो तो. त्या दिसा कडल्यान आयज ताका आमकां 15 दीस जाले येद्दो मोठें उदीक येता, मोठो नळ येता सारको. आमी सगळी चवथीची तयारी केली, आमचें काम जालें. पूण बाकीची म्हाजी बायलां आहा न्हू, ओट मागपाक हांव वयताना सगळ्या कडेन वयता म्हाका ओट दिया म्हणून. तशीच चवथ आसो नाल्यार कसलोय सण आसो, म्हाका बायलांनी फोन केलो की हांव थंय पावता. सगळें जाणून तेंचे कडेन येवचें पडलें आनी हांव देवूळ वाड्यार येयल्ली आसा. गव्हर्मेंटाचो टँकर आपयला, तुमी जाता पळयल्लो आसा. हांगा भरून उदीक गेलें. पण सांगपाचें एकूच आसा, उदीक म्हाका ते दिसा बंदीरवाड्यार धाडलें म्हणून थँक्यू म्हणटा. आनी उदकाच्या फाटल्यान हांव सदांच रावतली. आनी ही म्हाजी बायलां, हेंच्यांनी म्हाका फोन केलो. हेंच्यांनी म्हाका कितें सांगलें की ओटाक जशें येता तशें आतां आमकां उदीक जाय, आमची पर वचपाचें आसता. त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटाचो टँकर हाडून आयज तांकां दिल्लो आसा. जसो बंदीरवाड्याक तेंच्यांनी 3 वॉर्ड क्रमांक 3 उदीक दिलें, तशेंच हांव मागता की ह्याय वाड्यार तशेंच उदीक येवचें. चवथीच्या तोंडार भाजी म्हारग जाल्ल्यान गणेश भक्त ग्राहक सध्या हुस्क्यात आसा. एके वटेन दिसपट्टे जेवणांतलो एक घटक आशिल्ले कांदे म्हारग जाल्ले आसतनाच आतां भाज्यांचे दरूय वाडपाक लागले. पावसाक लागून भाज्यांच्या पिकाचेर परिणाम जाल्ल्यान दरवाड जाले अशें दिवचल बाजारांतल्या विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. कर्नाटक आनी गोंयांत भरपूर पावस पडला तुमकां एक सुद्दां खबर आहा. तेजे खातीर जो पयलींच कांदे आसला पळय स्टॉक ते सगळे सोंपलेले आहे. जो पर्यंत आता न्यू कांदे येवपर्यंत मातशे कांद्याचे पडटलेच ते. आता सध्या कशें आहा? सध्या आता सध्या 60 80 70 तीन क्वालिटीचे रेट चालू आसा. म्हणजे बरे क्वालिटीचो 80 80 रुपये चालू आसा सध्या. आणि भाजी म्हारग कशी आहे? भाजी 100 केलं. आता कोथमीर ऑलरेडी चवथीची पहिलीच कोथमीर वाढलेली आहे. 50-60 रुपये कोथमीर जाता. आज 50-60 रुपये कोथमीर आसा. थोडे लोक कितें एका कोथमीराचे 2 करून ते 40 रुपये 30 रुपये विकता. आणि वाल एक चवथी करती तशान वाल प्रत्येक चवथीक वाडटात वालीचे. वाल भरपूर वाडलेले आहे. कशी किलो आहा किलो? आता 120 आहे, 140 रुपये किलो बी आहे वाल. वालपापडी? वालपापडी तेच 120 रुपये किलो वालपापडी चालू आहे. बाकीची भाजी नॉर्मल आहा? बाकीची नॉर्मल आहे भाजीची. कांदे आणि वाडपाची शक्यता आहा? केस आसा. आज परत कांदे वाडले म्हणून तशेंच मी गेले. चवथीक लागून म्हणून चवथीक वाडोवंक ना, ते ऑलरेडी पयलींच वाडोवप स्टार्ट आसा. म्हणजे पावसाचो खूब इफेक्ट पडला फाटी. कर्नाटकांतल्यान येवपी भाजयांचे मोल दिसान दीस वाडत आसा. दिसपट्ट्या आहारांतलो घटक आशिल्ले कांदे तर म्हारग जायत आसा. 15 दिसां पयलीं 60 रुपया किलो आशिल्ले कांदे आतां 80 रुपयांचेर पाविल्ले आसात. बाजारपेठेंत पोरण्या कांद्याची टंचाई निर्माण जाल्ल्यान ही दरवाड जाल्या अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. नवीन कांदे बाजारपेठेंत जेन्ना येतले तेन्नाच कांद्यांची दर उतरपाची शक्यताय आसा. तो मेरेन कांद्यांच्या मोलात चड उतार जायत रावतलो अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. दुसरे वटेन कांय भाजयांचे मोल वाडिल्ले आसा. कोथंबीर, वालपापडी आनी हेर कांय दिसपट्ट्या आहारांतल्यो भाजयो वाडत आसात. चवथीक लागून ही दरवाड जाल्या
असे ग्राहकांचे म्हणणे आसा. तरी लेगीत कर्नाटकात पडिल्ल्या पावसाक लागून भाजयांच्या पिकाचेर परिणाम जाला आनी ताका लागूनच ही दरवाड जाल्या असो विक्रेत्यांचो दावो आसा. फुडले कांय दीस तरी भाजयांचे मोल वाडिल्लेच आसतले असो एक अदमास आसा. आतां पळोवचें पडटलें भाजयांची दरवाड केन्ना देंवता ते. तो मेरेन ग्राहकांक म्हारग दरांत भाजयांची खरेदी करची पडटली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम. कामुर्ले प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांक मारबोडी प्रकरणात निमणे कोलवाळ पोलिसांकडल्यान दोगांय शिक्षिकांक अटक. शिक्षक दिसाच पोलिसांची अटकेची कारवाय मजगती हे प्रकरण हाताळपाक कोलवाळ पोलिसांकडल्यान हलगर्जीपणा जाल्ल्याचो थळावो आमदार मंत्री निळकंठ हळर्णकाराचो आरोप. पीआय आनी केसीचो आयओ दोगांच्याय निलंबनाची हळर्णकारांची मागणी. कामुर्ले प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांक मारपेट प्रकरणात शाळा व्यवस्थापनान सुजल गावडे आणि कनिष्का गडेकर या दोनूय शिक्षिकांचे पयलींच निलंबन केल्ले. आता बेरेस्तारा शिक्षक दिसाच कोलवाळ पोलिसांनी दोगांय शिक्षिकांक अटक केली. मजगती ह्या केसीच्या तपासात पोलिसांकडल्यान घाळपणां जाल्ल्यान पीआय आणि केसीच्या तपास अधिकाऱ्याक निलंबित करचे म्हणून थळावो आमदार निळकंठ हळर्णकाराची मागणी. खंय तरी कायद्याचें ज्ञान कमी आसलेले पोलीस ऑफिसर जेन्ना हे तो इन्सिडंट जालो, चायल्ड एक्ट आलो, 3 आतां वयर सेंटराक आयलो, त्या भुरग्याक तुज्या फुड्यान 5 वरां उबो केलो, हे मार आसलेले, दाग आसलेले, ताका तूं 5 वरां उबो करता आनी कसले सेक्शनान येता. म्हणजेच आमच्या ऑफिसरांक कायद्याचें ज्ञान इम्प्लिमेंट करपाक खंय तरी कमी पडटा. कोणाच्या दबावान हें करता. पोलीस ऑफिसरांक इतके येदो मोठो क्रायम आसतना एक नॉन बेनेबल रावप आनी म्हाका सांगला पीएसआयन आमी जावंक शकना, ते भितर उडोवंक शकना म्हणून हांवें सीएमाक बरयतलो, डीजीपीकूय बरयतलो की असले ऑफिसर हे जे आहा जे सेक्शनां लावची सोडून जनतेक उग्र करपाक, एजिटेट करपाक. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पुराय गोंयांत शुक्रारा हरतालिका पुजन धार्मीक विधी सयत उत्साहात मनयलें. शेनवारा चवथ जाल्यार आदले दिसा शुक्रारा तयेचो दीस देखून गोंयभर घराघरांनी तय पुजन तशेंच हरतालिकेची मुर्ती पुजनय जालें. पळयात तय आनी हरतालिका पुजन. शुक्रारा गोंयांत तय पुजा आणि हरतालिका पूजन जालें. ह्या दिसाचे खाशेलेपण म्हळ्यार महादेव गौरीची पुजा. ह्या दिसा घरातली सवाशीण बायलां घोवाच्या दिर्घायुष आणि बऱ्या भाग्या खातीर उपास करतात. आयज गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत हरतालिका पूजन उत्साहात मनयलें. चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी म्हणजे तृतीय दिवशी जे आपण हरितालिका व्रत करतो त्याच्यासाठीची जी मला माहिती असलेली थोडीशी माहिती मी तुम्हाला देणार आहे. तर या दिवशी काय करायचं, सकाळी आंघोळ करून आपण ज्या ठिकाणी गौरीचं पूजन करणार तिथं चांगलं सारवून सुरून चांगलं स्वच्छ जागा करायची. तिथं चौरंग मांडायचा. चौरंगाच्या चारी बाजूला कर्दळीचे खांब उभारायचे. त्या कर्दळीच्या खांबांना चांगली चांगली फुलं लावायची म्हणजे एकूण ती जागा चांगली सुशोभित करायची. त्याच्यानंतर त्या चौरंगावर थोडेसे तांदूळ ठेवायचे. त्या तांदळावर त्या गौरीची स्थापना करायची. पार्वतीनं हे व्रत मुळातच का केलेलं असतं तर शंकर प्राप्तीसाठी केलेलं असतं. तर हिमालयाची जी पुत्री जी हिमगौरी हिने हे व्रत केलेलं आहे पुराणो काळात. कारण त्यांना महादेव प्राप्तीसाठी हे खडतर व्रत केलेलं असतं. त्यांनी फक्त ती रुही जे प्रकार असतो त्या 3 वेळा जिभेला लावून ते अख्खा दिवस अगदी निराहार म्हणतात पाणी सुद्धा न घेता त्यांनी हे व्रत केलेलं होतं. आत्ता आपल्याला काय तेवढं झेपत नाही म्हणून आपण आत्ता फळं शहाळ्याचं पाणी असं पिऊन हे व्रत करायचं असतं. चांगला पती लाभू दे, चांगलं आयुष्यभर त्याची साथ मिळून दे, चांगलं सौभाग्य आपलं टिकू दे, आपली मुलं बाळं चांगली होऊ दे, आपलं घरदार धनधान्यानं भरून जाऊन दे, मुलं शिकून सवरून चांगली होऊ दे एवढं आपण तिच्याजवळ मागायचं असतं. मग प्रदक्षिणा काढायची, फूल व्हायचं आणि तदनंतर जे आपले पुरोहित येतात त्यांना गंध फूल देऊन त्यांना नमस्कार करून त्यांना योग्य ती आणि आपल्याला झेपेल अशी दक्षिणा द्यायची असते. तदनंतर आपण गौरीला पुन्हा एकदा प्रदक्षिणा काढून ही पूजा
दुपारची पूजा संपव. सुवासिक ती आणून तिला वाहायची, कथा करायची, आरत्या म्हणायच्या आणि रात्र जागवायची असा प्रकार आहे. परी तुझा कैलासा आम्ही जातो घरवासा असं म्हणून तिला हलवून म्हणजे तिची उत्तर पूजा समाप्त झाली. नंतर तिला सुहासिनीने नेऊन पाण्यात चुकवावे जन्म मरणाचे देवी हतारिके श्री पार्वती अंबिके आरती वाढीते ज्ञानदीप करिके जय देवी हतारिके. गौरी कुमरा चंदनाची उडली कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभा शोभरा ऋण संधी पुरे चरणी नादर्या. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना. जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वटकाय सदना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चवथीच्या दिसांनी जावपी चोरयेचेर आळाबंद घालपा खातीर रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडयतले अशी माहिती उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिली. तशेंच कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपा खातीर IRBN पुलिसांची मजत घेतली अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. गणेश के लिए पुलिस के अरेंजमेंट्स ये हैं कि हमारे तमाम पुलिस स्टेशन एरियाज़ के अंदर एक डिटेल्ड अरेंजमेंट हमने ड्रॉ कर दिया है. ये अरेंजमेंट 6 तारीख 7 तारीख और उसके बाद विसर्जन के दिन पे ज़्यादा रहेगा. और इसके अंदर ज़िले के स्तर पे मोबिलाइजेशन किया गया है और हेडक्वार्टर से भी एक्स्ट्रा फोर्स मांगी गई है. IRBN भी हमें मिली है और ये सारी फोर्स हम लगा के ये उम्मीद रखेंगे कि सब लोग जो गणेश है उसको, गणेश के त्यौहार को, गणेश फेस्टिवल को, गणेश चतुर्थी को अच्छे से बना पाएँ और सबको कोई इनकन्वीनियंस ना हो. हम ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी क्लोजली काम कर रहे हैं ताकि लोकल पुलिस जितना भी ट्रैफिक पुलिस के साथ असिस्टेंस दे के बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी काम कर सके, उसमें भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं. नाइट पेट्रोलिंग पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है क्योंकि एक तरीके से हमारा एनालिसिस रहा था कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग क्योंकि त्यौहार के मौके में अपने घर से दूसरे अपने रिलेटिव्स के घर या अपने सिस्टर घर चले जाते हैं. तो हम लोगों ने जो नाइट की पेट्रोलिंग है उसको इंटेंसीफाई किया गया है. सब PIs और SDPOs को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर पेट्रोलिंग रहे और सरप्राइज चेक्स किए जाएं ताकि जो नाइट में बर्गलरीज हैं इन सब इंसिडेंट्स को कम करें. बुधवारा राती गुळे काणकोण जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात एका 21 वर्साच्या तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्याचेर लायटी नाशिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक अंदाज आयलो आनी ताणें थंय पार्क केल्ल्या ट्रकाक धक्को दिलो. ताच्या तकलेक मार लागिल्ल्यान ताका मरण आयलें. गुळे काणकोण हांगा एक फॅटल एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंटा भितर ब्लेझर गोम्स पावळे काणकोणचो भुरगो 21 वर्सां पिरायेचो भुरगो एका मरण येयलें. सविस्तर म्हायती अशी की एक गुळे हांगा एक ट्रक जवळ जवळ सहसून बंद पडलेलो अशी आमकां थळाव्या लोकांनी म्हायती दिल्ली आसा. आनी त्या ट्रकाचे लायटी बी कांय पेटनाशिल्ल्यो. आनी जेन्ना हो ब्लेझर मडगांवच्यान काणकोण येतालो तेन्ना ताका स्ट्रेट रोडाचेर हो त्या जाग्यार स्ट्रीट लायटी ना कांय ना, ताका तो ट्रक दिश्टी पडना. तेजी स्कूटर जी आसा ती डायरेक्ट त्या ट्रकाची फाटली सायडीच्यान भितर गेली. ताची तकलेक दुखापत जाली आनी पुलिसेक कॉल केले थळाव्या लोकांनी. ताका काणकोण हॉस्पिटलांत आयलो. काणकोण हॉस्पिटलांच्यान जेन्ना ताका मडगांव रिफर करताले तेन्ना वाटेरच ताका मरण येयलें अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा. हो 21 वर्सां पिरायेचो भुरगो आसा. काणकोणा जो करमल घाट जो स्ट्रेच आसा हांगा कंटिन्युअस ट्रक जे आसा ते बंद पडत आसात आनी बंद पडलेल्या कारणान ते पुलीस दवरता खरें पूण रातची थंय डिफिकल्ट जाता लोकांक. अशी ट्रक बंद पडटा पूण ह्या ट्रकाक एक्सिडेंट जावपाची जी आसा संख्या जी आसा ती वाडत गेल्ली आसा. 2018 वर्सा दिसवाड्याचेर घेतिल्ल्या 15 ड्रायव्हरांक आनी 15 कंडक्टरांक कदंबा महामंडळान कायमस्वरुपी नोकरी दिली. बिरेस्तारा कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार आनी उपाध्यक्ष प्रितेश गांवकारांचे हस्तुकी ड्रायव्हरांक आनी कंडक्टरांक नियुक्ती पत्र वाटली. उरिल्ल्यांक बेगीनूच कायमस्वरुपी नोकरी पत्रां दितले अशी माहिती उल्हास तुयेकार हांणी दिली.
2018 आमचे ड्रायव्हर आणि कंडक्टर आम्ही घेतलेले ते डेली वेजीस म्हणून घेतलेले आम्ही आणि आज त्यांना आम्ही थोड्या जाणांक फिक्स करता म्हणजे जसे आमचे कंडक्टर्स 15 सुमार आणि ड्रायव्हर 15 सो टोटल 30 लोकांक फिक्स करता आणि त्यांच्या बरोबर आणि जे ड्रायव्हर कंडक्टर असतात त्यांना आम्ही आणि थोडेसांनी करतले कारण आमचे आता जे वेकंट पोस्ट असतात तसे आम्ही त्यांना घेता सध्या इतले वेकंट आहा त्यांना घेतल्या आणि त्या 2018 आणि थोडे उरल्या ड्रायव्हर कंडक्टर त्यांना आम्ही स्टेप बाय स्टेप त्यांकाय घेतले आम्ही कोणाचे अन्याय करपाना सगळ्यांक आम्ही न्याय दिले आणि खरेंच त्यांना तो हक्क त्यांचो कारण ते 4-5 वर्सां जाली टेम्पररी काम करता मागीर त्यांना ते फिक्स करपाकूच जाय आनी आमच्या आयज कदंबा KTCचे आमच्या सगळ्या BODन आमी थरयलें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चवथीची तांकां एक बरी खुश खबर दिवपा खातीर आयज आमी तांकां आतां ऑफर लेटर दिवपाचें आहा आतां आमकां म्हणजे नवीन MD येयल्या पुंडलीक खोर्जुवेकर तेंच्यांनी आयज ती ऑर्डर सगळी रेडी करून जाता तितले बेगीन दिवया म्हणून तेणी प्रयत्न केलो तशेंच आमचे वायस चेअरमॅन कृतेश गांवकर आसा त्यांच्या हस्ते आमी आतां तांकां दितले आमी म्हणजे या चौथी हय या चौथी सगळे कंडक्टर आणि ड्रायव्हर जे आसा त्यांचे खातीर खुश खबर आहे कारण त्यांचा हक्क तो दिवपाकूच जाय आम्ही 2018च्यान हांगा कदंबा कॉर्पोरेशनाक टेम्पररी बेजीस बदली सिस्टम म्हणून जॉईन जाल्ले आसा आणि आयज आमकां जवळ जवळ 7 वर्सां कंप्लीट जाले आणि आयज आमचे म्हणटा तशें फुडले भवितव्य आयच्यान आमचे तेंच्यांनी सार्थक दिले अशें आमकां हें जालां चौथीचे गिफ्ट हय म्हणून हॅप्पी आहा सगळ्या हॅप्पी आहा आणि आमकां मोदक आमकां एक्स्ट्रा खावपाक मेळटले अशें टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही